दुसरे समोतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच. सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचें तुवें भें दवरचें, ताचे रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो सगल्या तुज्या ओतम्यान. सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग, प्रितूम आनी तातून आसा तितलेंय सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी तांचे फाटल्यान तांचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यान तुमकांय सगल्या राष्ट्रांनी ताणें विंचून काडली. म्हणटच तुमच्या काळजांची सुनोट करात आनी आपलेच वाड्याची जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पूर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी, वर्तो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोंचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीट मेळोशी करता. परक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांघरूंक दिता. तर परक्याचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताचे देसांत तुमी परकी आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं भें दवरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताकाच चिकटून रावतलोय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयलेलो ए देव व्हड आनी अजापांच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेल्ले तेन्ना ते 17 वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंतरावेल्या नोकेत्रा इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुजे दारवंटांचे आज्ञेमे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोवी केल्यात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. तुजे सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोस्तकाय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुद्दीत तुजो सोबद परगट जाता. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताची मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
सिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुरून जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोन जाली. आनी ते कफरनाहूमान पावतूच देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्रू सोरशीं येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकारपोती घेतात? आपल्या घरचे वो पोरक्या कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्या कडचो. अशें ताणें म्हणलें. उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटूच घरचीं सुटलीं शी जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गरी घाल आनी पयली पावता ती मासली धर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपेचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोतींत तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, अजापांचो वस्तू देवान तुजे खातीर केल्यांत. नियाळाक आदार. एका गांवांत एक मिशनर बारी वावुरतालो. गांवची उदरगत तितली जावंक नासली आनी ह्या खातीर दुडवांचे प्रश्न केन्ना केन्ना आसताले. म्हयन्याचो दोंड टॅक्स फारीक करूंक एका म्हयन्यांत ताचे लागीं पयशे ना जातात. अकस्मात ताका एक पयशिल्ले गांवांत शिबीर दिवंक उलो येता आनी चिंतिनासतना ताका एक ल्हान दुडवांची भेट मेळटा. तो पळोवन खुशाल जाता आनी दुसऱ्या दिसा तो आपलो दोंड भरता. देव वावुरता ती वाट आमकां समजना. ही एक म्हणणी आमकां देवाच्या वर्त्या वाटांचो उगडास करता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आडकोळी उप्रासतात आनी असल्या वेळार आमी देवाचेर शीण करता. पूण तो आमकां सांडिना. गरज आमी त्याचेर आमचो भावाट घट धरूंक. केन्ना केन्ना आमची अस्कोताय आमकां महान म्हूण दाखयता आनी आमच्या सरभोंवतणी वडिलांक, मुखेल्यांक, कायद्यांक आदीं आमी फावो तो मान दिवंक, त्याचो आज्ञा वेव्हारांत घालूंक चुकता. जेजून कितें केलें काय? आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू देव जावन उय खालतो जाता आनी सोमेस्ता वरी दोंड फारीक करता. हाचे वरवीं तो आमकां ल्हान खालती जावंक उलो करता. जेजू देवाचो पूत जावनूय आपल्या बापान दाखयलेली कश्टी वाट चल्लो. देवाचेर वाटेर आमी चलूंक जेजू दर दिसाक उलो मारता.